डायरेक्टर ऑफ DHS, दोनों कलेक्टर आणि एक सोशल वर्कर फ्रॉम अ NGO हू इज वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर असे क्लियर कट हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्या. पूण जेन्ना तिका विचारले तेन्ना कळून आयले की अजून ताणी ती म्हणटा आपूण फायल सरकाराक धाडल्या. सो इट इज लायक पासिंग द बॉल. आता सरकार कोण, बिकॉज शी इज द डायरेक्टर ऑफ DHS. म्हळ्यार आज हांगा जेन्ना आमी आमचे काँग्रेस पक्षाचे जेन्ना लोक आयले तेन्ना वी हॅड टू फोर्स हर टू कम हियर. शी वॉज नॉट रेडी टू मीट अस. जेन्ना आमचे बाब विजय बिके तिका सकाळच्या 12 वरांच्यान तिका फोन करता. पयलीं ती फोन घेना आली, देन शी वॉज चॅटिंग, देन शी सेड आय विल कम, देन शी अगेन कॅन्सल्ड, देन शी सेड फायनली कम एट 3. मागीर 3 आपोवन हांगा लिमिटेड 4 लोक वता. मागीर तातूंत भितर पुलीस प्रोटेक्शन. आयरनी इज अरे पुलीस इज नॉट अलाविंग द मिडिया इनसाइड. सो कसले डेमोक्रेसीन आमी रावतात, ही ऑटोक्रेसी चल्ल्या. म्हाका दिसता फ्रीडम ऑफ स्पीच ह्या देशान म्हाका दिसता खंय तरी थांबपाचो प्रयत्न चल्ला. हे बारीक गरीब जनतेचे प्रश्न आज बारीक गरीब सामान्य गोंयकार जेन्ना हेल्थ सेंटरान वता, जेन्ना तांकां हेल्थ सेंटरांच्यो जाय त्यो वखदां मेळना, तेन्ना प्रत्येक गोंयकाराक आज खबर आहा की कितें हें सिच्युएशन जालां. म्हजी सगळ्यां कडेन मागणी आसा की आमी आवाज उठोवचो पडटलो, कित्याक हांगा आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. मंत्र्याचे थोडे PA आमी सकाळच्यान पयले पासळो मारिता हांगा. आतां मंत्र्याचे PAचे हांगा कितें काम म्हाका समजना. मदींच सकाळी जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन म्हणपाक लागलो PA सांगतालो. अरे सो वी वर शॉक. सो कोण PA तो आमकां कळना. सो हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की म्हाका दिसता खंय तरी हें डिपार्टमेंट हें खंय तरी हें सरकार इज टोटल करप्शन. हांकां बारीक सामान्य गोंयकाराचे पडलेले ना. आनी जेन्ना आमी आज हांगा आयले तेन्ना आमकां कळून आयलें की आज गोंय सरकाराक हेल्थ सेक्टरान अवॉर्ड मेळ्ळा म्हणून. सो वी फेल टू अंडरस्टँड कसलो अवॉर्ड हो. म्हळ्यार ही पथेटीक कंडिशन जातून हेल्थ फेसिलिटी काबार जाल्या आनी लोकांक आज सुविधा मेळना, ताका लागून अवॉर्ड मेळ्ळा काय सरकाराक. आनी हांव नकळो आतां गोंय राज्यांतले मंत्री किंवा मुख्यमंत्री वचून तो अवॉर्ड घेवपाचो 18 तारखेक लज दिसपाक जाय आसलो अवॉर्ड घेवपाक सुद्दां. म्हाका दिसता मोरल ग्राउंडाचेर आमी तो अवॉर्ड सुद्दां एक्सेप्ट करप न्ही. पयलीं आमच्या गोंयची हेल्थ फेसिलिटी पयलीं सुदारया. लेट्स टेक अ प्लेज. वी आर विथ यू. अरे तुम्ही प्रत्येक गोष्टीन करप्शन. थंय तुम्ही व्हडलो एक ताजमहल कसो आनी एक थंय व्हडले महल बांदला. 2018च्यान ते बंद आहा. त्या सायडीन तुम्ही सांकवाळ चिकाले एक बांदला, थंय कुडचड्यार एक बांदला. म्हणजे फक्त तुम्ही हेल्थ सेंटरां बांदतल्याच्या नांवाचेर करप्शन करतले, तर ती लोकांक सुविधा दिवपाची ना. हो एक फोटोग्राफ पळया. दिस इज ऑफ वन हेल्थ सेंटर इन गोवा where this is a room where a pregnant lady is examined. Just look at the condition. अरे जेन्ना आमी त्या हेल्थ सेंटरान गेले, हो कुडचड्यावलो फोटो, थंय तूं 2 मिनटां उबो रावपाक शकना. पूण वालोर ते अटेंडंट आनी त्या दोतोराक जी हांगा वरांची वरां ह्या रुमान बसतात. दुसरे हो तुवेचो महल बांदला येदो व्हडलो, वर्सां जाली, 5 वर्सां जाली, अजून वर ओपन जायना. ताजेर आतां जंगल जावपाक पावले. पण चलना कितें. आय थिंक दीस गव्हर्नमेंट इज टेकिंग गोवन्स फॉर अ रायड. तांकां बारीक सामान्य मनशाचे पडलेले ना. आमी चेतावणी दितात, कित्याक जो रवैया डायरेक्टरान आज दाखयलो तो आमकां आवडूंक ना. कित्याक शी इज द हेड ऑफ द एंटायर हेल्थ सर्विसीस इन गोवा. सो हे जे आमी मुद्दे घेवन गेले ते आमचे पर्सनल न्ही, हे प्रत्येक सामान्य गोंयकाराचे प्रश्न. सो आमी तिका चेतावणी दितात की फुडल्या 10 दिसां भितर जर तर हे कंडिशनां जर इम्प्रूव जाली ना जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक हेल्थ सेंटरान वचून आमकां मोर्चा काडचो पडटलो आनी थंय आंदोलनां करची पडटली. आनी जर ह्या आंदोलनां जर तर मोठ्या स्केलार प्रत्येक गोंयकार भायर सरतलो. सो म्हजी चेतावणी ह्या सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक की तुमी लोकांच्या आरोग्याचेर खेळनाका. कितल्या दिसाचे अल्टिमेटम दिला? आमी 10 दिसाचो तांकां अल्टिमेटम दिला. सी इट इज उदक आतां माथ्या वयल्यान गेल्लें आहा. अरे हो फेलियर हायकोर्टान ऑर्डर दिवची पडली. देर इज अ हायकोर्ट ऑर्डर विच इज कम ऑन 6 ऑक्टोबर. तातूंत ताणें ह्या सरकार कशें फेल जालां तें दाखयलां. जर हायकोर्टाक जर आज इंटरफियर जावचें पडलें, दॅट शोज दॅट दीस एडमिनिस्ट्रेशन इन गव्हर्नमेंट इज अ टोटल कलॅप्स. फक्त ते वखदाच्या फाटल्यान कमिशनाक घेवप, नव्यो बिल्डिंगो बांदप, थंय करप्शन करप, हाजो कॉन्ट्रॅक्ट ताका दिवप. सो दीस गव्हर्नमेंट इज ओनली बिहायंड मनी.
आणि म्हाका दिसता हो मंत्री फक्त पयशाच्या फाटल्यान. आणि ती कमिटी केन्ना कितें फॉर्म करता? ती कमिटी ती सांगता आमी सरकाराक धाडला, सो ताजेर कोण बाकीचे डिफायन्ड आसा ऑथॉरिटी कोण त्यो, पूण जो एनजीओ थंय धाडपाक जाय ताचे रिकमेंडेशन वचपा आशिल्ले. 6 ऑक्टोबराक ऑर्डर आयिल्ली, आज आमी 14 डिसेंबराक पावले, 2 महिने जावन गेले, तरी अजूनही ती कमिटी फॉर्म जायना. लोकांचे ग्रिव्हन्सीस आहा ते खंय फायल करपाचे? बिकॉज एज पर द हायकोर्ट ऑर्डर द ग्रिव्हन्सीस हॅज टू बी फायल्ड बिफोर दॅट स्पेशल ऑथॉरिटी. ती ऑथॉरिटीज अजून जाली ना. सो तुम्ही लोकांच्या जीवाचेर खेळटात. सो ही आमची चेतावणी आहा मुख्यमंत्र्याक आणि ह्या सरकाराक की तुम्ही ताबडतोब फुडल्या 10 दिसां भितर ही कंडिशनां अक्रॉस गोवा हेल्थ सेंटरान इम्प्रूव्ह जावपाक जाय. अरे सामान्य बारीक मनीस वखदां घेवपाक वता, सिनियर सिटीजन, आमकां खुबशे लोक येवन मेळटा, तांकां वखदां मेळना मरे थंय. तांकां ते सांगता प्रायव्हेट फार्मासीन वचून घे म्हणून, जीएमसीन वेलनेसान वचून घे म्हणून सांगता. कित्याक वेलनेसाक कमिशन मेळटा फाटल्या डोरांतल्यान. दीस आज ही सत्य परिस्थिती आहे. इवन तुम्ही हायलाइट केल्या खंय तरी डायरेक्टरान काय जाय तशे रिजन दिले ना दिसता, बट ह्याच्या खातीर तुम्ही परतून हायकोर्टान वयतले की सांगता? डायरेक्टरान इट वॉज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी एट ऑल द वे शी बिहेव. एक तर ती सारखी ब्युरोक्रेट आणि म्हणल्यार शी वॉज सांग कितें 10 मिनटां सांग आल्या खबर आहा वचपाक जाय. अरे आमी हांगा लोकांचे गोंयकाराचे प्रश्न घेवन आयल्या, यू हॅव टू लिसन. आणि हायकोर्टान वचपाचो प्रश्न हायकोर्टान वचून हायकोर्टान डायरेक्शनां दिल्या, मॅटर इज डिस्पोज. आणि हायकोर्टान सांगिल्ले की कमिटी फॉर्म करा आणि कंप्लेंट आसा पळय ग्रिव्हन्सीस दॅट हॅज टू बी फायल्ड बिफोर दॅट कमिटी. सो इफ दे फेल टू डू इट विदिन 10 days देन आय थिंक वी विल हॅव टू अप्रोच द हायकोर्ट. इवन एम्ब्युलन्स शॉर्टेज आसा कितें तरी सांगला न्ही? एम्ब्युलन्स सुद्धा शॉर्टेज आहा. एक एलएक्यू प्रश्न आम्ही घातिल्लो, जातून ताका आम्ही विचारिल्ले की इज देर अ डिले बिटवीन शिफ्टिंग द पेशंट फ्रॉम द हेल्थ सेंटर टू द डिस्ट्रिक्ट और टू जीएमसी. उत्तर दिला नो, देर इज एडिक्वेट सप्लाय ऑफ एम्ब्युलन्स इन ऑल द हेल्थ सेंटर म्हणून. हांवें तिका आतां प्रूफ दिला, कुर्चरे हेल्थ सेंटराचो प्रूफ दिला. 65 पेशंट फॉर लास्ट 1 year have been shifted in a private ambulance from health center to district hospital. जर ती एम्ब्युलन्स थंय नाशिल्ली ते लोक मरपाचे मरे 65 लोक. बिचोले, अरे बिचोलेचे आम्ही तिका व्हिडिओ दाखयलो, एम्ब्युलन्सीच्यो व्हरून दवरल्या, ते जीएमसीच्या भायर पळय कुसून पळय रॉड जाल्ल्यो एम्ब्युलन्सी स्क्रॅप त्यो वेल्या आनी बिचोले दवरल्या. सो वॉट इज हॅपनिंग? इज गव्हर्नमेंट अवेअर और इज गव्हर्नमेंट सिरियस अबाउट द पीपल? आय डोंट थिंक सो. कोण रिस्पॉन्सिबल याच्यात? सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, कोण रिस्पॉन्सिबल? अरे मंत्री मॉडेल गोवा म्हणून काढला. कसलो मॉडेल तो? हा, लोकांक फोणान घालपाचो, लोकांक मारून उडोवपाचो. कोविड टायमाचेर आम्ही पहिले की ह्या मंत्र्यांनी गोंयकारांक कशे मारले ते ऑक्सिजन ना म्हणून. सो असले इरिस्पॉन्सिबल मंत्र्यांनी रिजायन जावचे, नाल्यार आमच्या हातीन दिया. म्हाका कळना मुख्यमंत्री कितें करता म्हणून. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो हातून फेलियर आहा. मुख्यमंत्री इज अ डॉक्टर मरे. सो आय थिंक इशू हॅज टू इंटरव्हीन इन दिस. तुमचे 3 MLA आसात त्यांच्या थ्रू तुम्ही असेंब्लीन बीन आम्ही हो प्रश्न असेंब्लीन काढला आणि जे तुका हांवें उत्तर दिला ते आमच्याच आमदाराचे एलएक्यूचे उत्तर आहा ते. सो वी विल रेज दिस क्वेश्चन. अमित बाब, तुम्ही म्हणता अगेन. अमित बाब, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे रिप्लाय जो असेंब्लीन दिला त्याच्यावर तुमका म्हणता की सगळे अरे एम्ब्युलन्स फोटिंग रिप्लाय फोटिंग म्हणल्यार व्हॉट दिस शोज. आम्ही तिका विचारले की तू ते मंत्र्याक दिता आणि मंत्री ते फ्लोर ऑफ द हाऊस उलयता. दॅट मिन्स तू बाकीचे 39 आमदार आणि या गोयच्या जनतेक फटयता. दॅट मिन्स यू आर लाईंग टू द पीपल ऑफ गोवा. फॅक्ट कितें आहा तें सांगना जालें ना. त्याच्यावर कितें तरी एक्शन घेवचें अशें 100% स्पिकरान हाचेर एक्शन घेवपाक जाय, मुख्यमंत्र्यान हाचेर एक्शन घेवपाक जाय की हे मंत्री ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कशे रॉंग आन्सरां दितात. दिस इज नॉट ओनली इन दिस डिपार्टमेंट. लास्ट टाइम वी शोड हाउ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट गेव रॉंग आन्सर, how FDA gave wrong answer, how WRD gave wrong answer. So म्हाका दिसता हे गोंयान जे सरकार आसा ते इतले करप्ट जाल्ले की कोणाचेरूच कंट्रोल ना. ना मेन म्हणजे कितें सकाळी तुम्ही पयला आसतले की सकाळी आणि आम्ही हो इश्यू आम्ही सारको रातभर घेवपाचे आसले. आमचे कार्यकर्ते 4-5 वरां रावले. आम्ही सांगू ना, तिणी पयलीं आमकां सांगलें हांगा आसा हांगा आसतनूय थंय गेल्ली ती. आनी तेच्या उपरांत तिका आमी भाग्य पाडलें की हांगा येवपाकूच जाय म्हणून. तेन्ना आयली ती. तेच्या उपरांत सांगता की 4 जाण म्हणून. पुलीस कितले हाडले ते खबर आहा. शेवटी काँग्रेस पार्टीची तिका सांगलें बाबा जे धोरणां कितें आमी आमचे प्रश्न घेवना. सो तिणी मागीर सगळ्यांक एलाउट केलें
आनी प्रेसाक भायर करपाची गरज कितें म्हाका हितून कितें सो आमी हे 10 दीस दिला पळय तितून आमी उगी रावपाना अशें जशें आमी आयज 4 वरां हांगा रावन 4-5 वरां रावले सगळे हेल्थ सेंटरान वयतले सगळे हेल्थ सेंटर तुका सांगला आमी हे 10 दीस दिता तितून तुजे ते कितें आमकां रिप्लाय दी परत हांगा येतले त्याच्या उपरांत आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक थँक्यू